Import of fish has been banned in the state of Gautam. It's good. It was our demand. In the morning I had tweeted also. The demand was basically because there is a crisis of confidence. गोंयकारांक आज फेथ ना की आमी जे नुस्तें बाजारांत घेतात ते सेफ काय नॉट सेफ. आतां हें नुस्तें खंयच्यान येता? आतां वेस्ट कोस्टाचेर फिश बॅन चालू आहा. सो नुस्तें येता तें ईस्ट कोस्टाचेर. ईस्ट कोस्टाचें नुस्तें फॉर्मलिनान लेस्ड आहा अशें म्हणून आसामान बंद जाल्लें आहा. ओके. सो ताजे खातीर हो डावट उरला. सो लोकांक मनान डावट आसूंक जायना. गोंयकारांक जे कितें जेवता चड करून आमचें शीत कडी म्हणटा ती आमची स्टेपल डायट ती सेफ्टी पयली आसूंक जाय. हाजे खातीर आमी डिमांड केल्लो की ईस्ट कोस्टाचें नुस्तें इम्पोर्ट जें जाता तें बॅन करचें. सो ऑगस्ट 1 म्हाका दिसता आमचो वेस्ट कोस्ट स्टार्ट जाता तेन्ना लेट्स हॅव ऑल द रेग्युलेटरी मेकॅनिझम्स इन प्लेस. FDA should do that. But now this is as far as the fish goes. I am demanding that FDA should regularly check up all food items which are coming into the market. Whether it is chicken, whether it is vegetables, whether it is fruits. चड करून SPD आज आमच्या SPD चेअरमॅनान लेटरूय बरयल्लें आहा FDA डायरेक्टराक as well as Minister for Health. So our Goa Forward Party is also very clear that गोंयकारांक जेवण जें कितें जेवता तें सेफ आसपाक जाय. आनी ताजे खातीर FDA is a regulatory mechanism. They have to impose and have regular checkups. एकदां चॅक केलें आनी मागीर नाच जालें तसलें कोता येना. You should keep doing it. And this is our party stand. Sir, at the same time, when you say about export, what about import? That should also. Import when you say about import, what about export? गोंयच्या तेजे देखून फॉर्मुलिनाचें गोंयचें नुस्तें फॉर्मेलिनान नासता हें एक समज आहा. गोंयचो जो नुस्तेकार आहा जो आपूण तिसऱ्यो मारता कोणे त्या दिसा बुराटे धरिल्ले तो काय फॉर्मेलिन घालना हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा. So you don't go to disturb the whole industry. Okay. Our first interest and our first commitment is to the people of Goa. गोंयकार जो नुस्तें बाजारांतल्यान घेता तें नुस्तें safe or not safe? And if it is not safe, why it should be in the market? Stop it from coming to the market. पूण वेस्ट कोस्ट हांगाचें जें नुस्तें मारतात तें फॉर्मेलिनान मारता जाल्यार चॅक करा म्हणटा. चॅक करा. तें कळटा न्ही फॉर्मेलिन कोण मारता. आमचे नुस्तेकार मारूंक लागले फॉर्मेलिन. सगळे सोशल मिडियाचेर आनी कोण उलयता ते कितें म्हणटात गोंयकार हें करचें ना भायल्यान जावंक शकता. गोंयकार करचें ना. Are FDA officials serious on this issue? I don't know that. You have to ask Vishwajit Rane. He is the minister. He has to take a stand on this. रेड मारली तुमी ताजे फुडें खंय आहा? ताजे फुडें खंय आहा? ताजे फुडें लोकांनी घेवन बसपाचें न्ही. कोण चीफ मिनिस्टरान घेवन बसपाचें हांवें घेवन बसपाचें काँग्रेसीन बोवाळ करपाचो. Minister and their department has to be very vigilant on this.